तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी जाले 6 दीस हांगा धरणा आंदोलनाक बसलेले। रिजन म्हटल्यार जेन्ना आमी इलेक्शनाच्या पयलीं एक स्ट्रायक केल्लो अंगणवाडी वर्कर्सांनी, डिमांड आशिल्ले की लिव्हिंग वेज दिवचे आनी डिग्निटी ऑफ वर्क मेळचो, म्हणजे एक रिस्पेक्टान जगपाचो अधिकार ह्या वर्करांक मेळचो, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक आंदोलन जाल्लें। आनी त्या आंदोलनांतल्यान आमचे काही डिमांड जे आसा ते मुख्यमंत्र्यान पास केल्ले। एक म्हटल्यार पे रायज 1,500 तेंच्यांनी रायज दिल्लो सरासर सगळ्या वर्कर्सांक। ताच्या नंतर रिटायरमेंट बेनिफीट जे आसा ते वाडोवन दिल्ले सरकारान। आनी नॉमिनी जो व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लो, कारण खुबशे बायलां एक्सपायर जातकीर तेंच्या भुरग्यांक किंवा नेक्स्ट किनांक काय मेळनाशिल्ले बेनिफिट्स, सो ते बेनिफीट मेळचे म्हणून नॉमिनीचो आमी एक विशय मांडलेलो, तोय बीन सरकारान पास केल्लो। आनी हे सगळे नोटिफाय जाले गॅजेटान। आनी आमकां अशें दिसलें की हें सगळें जातकीर एवरीथींग वील बी फायन, सगळे सुरळीत वतले, बाकीचे डिमांड्स आमी डिस्कस करतले। मेजर कांय डिमांड्स तशें नाशिल्ले आनी कामा बद्दलचे डिग्निटी ऑफ वर्काचो विशय उरलेलो। आनी मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना आमची मिटींग जाल्ली बिफोर इलेक्शन्स आंदोलनाच्या दरम्यान, तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें की खंयच्याच वर्कराचेर कसलीच कारवाई जावची ना स्ट्रायकाक लागून। आनी इलेक्शन जातकीर जवळ जवळ रिजल्ट येयसर आनी सरकार स्थापन जायसर आमचेर कोणाचे वर्करांचेर एक्शन कसलीच जाली ना। सगळें वेवस्थीत, अंगणवाडी सगळ्यो वेवस्थीत चलताल्यो। कॅबिनेट डिक्लेअर जाले त्या बरोबर व्हेरी नेक्स्ट डे, ऑन द सेम डे, इनफॅक्ट ऑन द सेम डे, ह्या 7 जाणांक टर्मिनेशनाची ऑर्डर येता। हे 7 जाण कोण तर युनियनाचे प्रेसिडेंट, 2 वायस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरी आनी एक ट्रेजरर। ही आमची कंप्लीट कमिटी, जेका आमी लेबर कायद्यान प्रोटेक्टेड वर्कमॅन म्हणटात, ही कमिटी जी आसा हांकां तेंच्यांनी टर्मिनेट केले। रिजन कितें तर रिजन खंय, दे वेर वर्किंग फॉर काँग्रेस पार्टी, तेंच्यांनी काँग्रेस पार्टीक एसिस्ट केले आनी काँग्रेस पार्टीक तुमी एसिस्ट केल्ल्या कारणान तुमकां आमी टर्मिनेट करता, दीस इज द रिजन। म्हाजो एक प्रश्न डायरेक्टराक आसा, वेदर शी इज ऑन बीजेपी पेरोल, कारण ती जर बीजेपीच्या पेरोलार आसा जाल्यार तिने काँग्रेस पार्टीच्या विरोधान कितें करूंक जाता, बट शी इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट। आमच्या टॅक्साच्या पयशांचेर तिका पगार मेळटा, आमचे जे कितें आमी कंट्रिब्यूट करता सरकाराक तितूंतल्यान तिजी उदरगत जाता। आनी इफ शी क्लेम्स दॅट जस्ट बिकॉज दे हॅव वर्कड फॉर काँग्रेस पार्टी दे आर बीन टर्मिनेटेड, जाल्यार म्हाजे अशें पयलो डिमांड आतां आसा की त्या बायलेक इमिजिएटली सॅक करचो, कारण शी इज नॉट अ गव्हर्मेंट सर्वंट, शी इज अ बीजेपी सर्वंट। ह्या बीजेपी सर्वंटाक येद्या मोठ्या पोस्टार बसपाचो कसलोच अधिकार ना। सो दिपाली नायक डायरेक्टर जी आसा तिका पयली सॅक करचो, बिकॉज शी इज अ बीजेपी वर्कर ऑन गव्हर्मेंट पगार, गव्हर्मेंटाच्या सॅलरीचेर बीजेपी सर्वंट बसला आनी बाकी सगळ्या लोकांचेर अन्याय करपाक तिका थंय बसयला। सरकार अजूनय जर दखल घेना आसत ह्या इल्लिगल टर्मिनेशनाचेर एक, आनी दुसऱ्या जर त्या बायलेचेर, जी बायल दुसऱ्या बायलांक त्रास करता, जाल्यार हे कितलें एग्रिवेट जातलें हें सरकाराक अजून पर्यंत खबर ना। जे हांगासर इवन आमकां अशें सांगलें वता की तुमी परमिशन घेया आनी हांगासर बसा म्हणून। जर आमी हांगासर बसपाक एज्युकेशनाक परमिशन घेवंक जाय जाल्यार ह्या बेबद्यांक कोण आडयतलो? जे हांगासर सगळे बेबदे बसल्या, जे रातचे आमकां अशे हॅरेस करता, तांकां हांगासर ते कित्याक तेंचेर कोणूच एक्शन कित्याक घेयना गव्हर्मेंटान एक्चुअली तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय न्ही। आमी हांगासर बसल्या की एज्युकेशनाक बसल्या, रस्त्याकपणां करपाक बसूना ना, आमी कसल्या आनी कामाक बसूंक ना।